क्रिस्ताक वळखून सर्वांक आमी परगट या म्हळ्यार संदेशा वयर आज आमी नियाळ करया. सुम्याची आप परगटण्याचें फेस्त आमी आचरण करता. तेका रायाचें फेस्त आमी आचरण करता. हेरोद शास्त्री फारिसेव आनी प्रधान याजक सर प्रवादपण जाना आसुनी जेजूचे निर्लक्ष्य करतात. पूण आमी पळयता ते एक ज्योतिष्य ते नखेत्र दिश्टीक पडल्या उपरांत त्या नखेत्राच्या उजवाडान जेजूसाशी पावतात. हे आमी आज नियाळ करया. सुम्याच्या आप परगटीच्या फेस्ताक एपिफानी म्हणटात. एपिफानी म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड. हो शब्द ग्रीक मुळांतल्यान आयलो. ताचो अर्थ परगट करचे म्हणून अर्थ. प्रोक्लेम म्हणून अर्थ. दिसून येवचें, उगदापें जावचें. मुळावे ग्रीक भाशेंत एका रायान आपल्या प्रांतांतले परजेक मेळोंक वेचाक एपिफानी म्हणटाले. तेच बरें एपिफानी म्हळ्यार देवान आपणाकच आप परगट करचें आनी देवान जेजूक मनशा कुळाक उगडापें करचें. मुगाळ भावा भयणीनो, हो एक जायरातीचो युग. थिएटरांत आमी पळयता एक नवें पिंतूर आयला म्हणटा आसतना तें पिंतूर लोकांक पावोवंक त्या पिंतुराची बॅनरां आनी तशेंच काय म्हणटात इस्तिहारां सगळ्या गांवांनी पत्रांनी पयस जातात. सांगतच त्या पिंतुराचे ट्रेलरी आनी हेर सभा संगती त्या पिंतुराक लोकांक उगडापें करच्याक सहाय जातात. आनी लोक वचून ते पिंतूर पळयता. फाटल्या दिसांनी आमी पळयता एक कोंकणी फिल्म आयलें, वो अपुर्बायेचें फिल्म. ताचे विशयांत जायती जायरातां घाली, जायती बॅनरां घाली आनी सगळ्या गांवांनी तें पयस तें जालें. ट्रेलरां घाली आनी हें पळोवन जायतो लोक थिएटराक येता आनी तें पिंतूर पळोवंक लागले. मोगाचेनो दुकानांत एक नवी वस्त वा गाडी वा मोबायल फोन आयले वेळी असलेंच उगडापण पत्रांनी वा मार्गार उबारलेल्या बॅनरींनी जाता आनी लोक तें पळोवन ती वस्तू वेगान घेवंक वेता. आमी पळयता एक भोव अपुरबायेचें मोबायल आयलें तर ताचे विशयांत टीव्हीर वा माध्यमार जायतीं जायरातां येतात आनी ती जायरातां आयल्या उपरांत लोक तें पळोवन ती वस्तू ते मोबायल घेवंक येता. ताची फिचर्स कशें आसात म्हणून पळोवंक वेतात. मोगाचेनो जेजू आपले उगडापण वा आप परगटणी उदेंतीचें नखेत्र ज्योतिशाक दाखोवचे वरवीं करता. त्या नखेत्राच्या उजवाडान हे ज्योतिश्य जेजूक पळोवंक वेतात. तर थिएटरांतले एक पिंतूर पळोवंक व्हड उर्बेत जावची आमी जेजूक पळोवंक आयल्या तेगा राया बरी जेजू आमकांय जिवितांत वळखूंक उर्बेस्त जावंक जाय म्हणून आमकां तो आपोवणे दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 1 तावन 6 वळी म्हणसर आमी आयकता. कितें जालें आमी पळयता. आपल्या जुदेव न्हय आसल्या सयत इस्रायलाच्या लोकांक देवाक काणीको हाडून येवचे विशीं आमी थंयसर आमी वाचता. येसाया प्रवादी बंदणेंत आशिल्ल्या लोकांक बुजवून नव्या जेरुसलेमाचे स्थापने विशीं उलोवन ह्या नव्या जेरुसलेमा वरवीं जुदेव न्हय आसलेल्या राष्ट्रांक सयत देवाचो वैभव उगडाप
जातलो म्हणून तो कळयता. इजाया प्रवादी जेरुसलेमांतावन उदेवन येवच्या दैवीक उसवाडा विशीं वळखून घेतले म्हणून उसारन सर्व त्या उजवाडा वरी संतोषतली आणि त्या उजवाडा वरी चलतली म्हणून तो कळयता. तेच आमी इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत आदे 60 वाक्य एकांत आमी आयकताव. जेरुसलेमांतावन लांबचे मोल बांदूंक जायना तसले बावरते शिकोवणे पसत राष्ट्रांत तिका दर्या आणि तशेंच भुमीच्या वाटांनी काणिको हाडून येतली म्हणून कळयता. प्रत्येक जावन जेरुसलेमाच्या टेंपलाक भांगार आणि तशेंच तांच्या सॅक्रिफिसाक दुंप हाडून येतले म्हणून कळयता. तशेंच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, माथेवाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 1 ते 12 वळी म्हणसर आमी आयकताव. रायांनी करें देखले आणि जेजूक तांणी पळयलें हाचे विशयांत आमी आयकताव. जेजून आपले काळीज हाडून येतल्यांक तो क्रिस्त कर्ण तांकां धाडटा. ते ज्योतिश जेजूक पळोवंक ते आयले, संतोषान म्हणले पर्यंत ते आयले आणि काळजांत संतोष तांचे थंय आसलो. अशें देवान तांकां तांच्या जिवितांत विचित्रां पळयशें केलें. सांगतच जेजूचें जनन तांकां पळोवंक मेळ्ळें. जग ज्योतिश आनी उदेल्ले ते नखेत्र. हे ज्योतिश रायने बगार रायाच्या हाताखाल आसले पर्शियाच्या याजकाची कुळयेचे. ते आपली देणी वापरन स्वप्नाचो अर्थ आणि नखेत्राच्या चलना विशीं कळीत करतले. हे ज्योतिश निजायकी कोण म्हणून माथेव कितेंच उल्लेख करिना. बगार विविध कुळयेक ते लागले आणि विविध कुळयेतावन प्रतिनिधित्व करचे ते व्यक्ती म्हणून आमी समजूं येत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जुदेवाच्या पंचग्रंथ म्हणटात कमेंट्रींत जुदेव शिकोंदरांनी अब्राम, इजाक, मोइजेच्या जल्मा तवळ नखेत्र दिसून आयले म्हणून सुचयलां. गणन पुस्तकांत बालम प्रवादी एक वर्तो प्रवादी जावन आसा. जाकोबातावन एक नखेत्र मुखार येतलें म्हणून कळयता. देवान प्रमुख गणितांकळी करचें गुर्त म्हणून पातयेताली. तेच बरी जेजूच्या जल्मा वेळी उदेलें तें नखेत्र ज्योतिशांक जेजू बाळका थंय व्हरून पावयता. थंयच आमी पळयताव. इजाया प्रवादी पुस्तकांत आमी आयकताव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ते तिगराय कितें अर्पितात? ते तिगराय काणिको, भांगार, दुंप आनी तशेंच रक्ताबळ ते अर्पितात. आनी त्या तिगरायांनी हाडली ती काणीक, भांगार, दुंप, रक्ताबळ जेजूच्या भविश्या विशीं प्रावधान करता. ताचे रायपण, दैवीकपण आनी तशेंच याजकपण, ताचें मरण आनी तें नजीव कूड मागचें पिंतरायता. पयले स्तोत्र आमी नियाळ करया. भांगार रायांक दिवची काणीक जावन आसा. तेच हे ज्योतिश जेजू जुदेवाचो राय म्हणून मानले. जुदेवाचो राय म्हणून तांणी मानले. भांगार दैवीकपण पिंतरायता म्हणून पवित्र पुस्तकांत परत परत आमी वाचताव. बाल देवाच्यो मुर्ती केन्नाय भांगारान करतली. तशेंच सोल्याची पेट भांगारा विशेष करून शंगरायली. थंयच आमी आयकताव. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10 ते 17 वळी म्हणसर. आनी दुसरें जावन दुंप पेटयतना ताचे
तावन बरो परमळ भायर सरता, सुगंध परमळ भायर सरता. त्या पासून कितें करतात, दोन आराधनाक उपाय करतात. खंयसर केदाळ आराधन जाता की त्या जाग्यांनी वापरतात. देवाक एक परमळीक भेटोवणी जावन धूप भेटयतात. पवित्रपणाचो संकेत जावन आसा. जेजो बाळकाक धूप काणीक जावन भेटोवचें, ताणेंच मुखार एक बलयेची भेटोवणी जावची पिंतरायता. तशें आपणाकच धुपा बरी संपूर्ण होम बली तो जावंक आसतलो म्हणून शिकयता. तिसरें जावन रक्तांबळ. रक्तांबळ प्रधान याजक माखणेक वापरतले. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 23. प्राचीन काळार आमी पळयताव मेल्लो कुडयो तेलावंक वापरतली. अशें आसता ही खाणीक जेजूक भोव सूक्त. कित्याक म्हळ्यार जेजू मरण पावूंकच जल्मलो. थोडे बोटी रक्तांबळ वायन्या संगी बसून पियेतली. आदल्या काळार ती कितें करतली, वायना संगी रक्तांबळ बसून पियेतली. हेंच पिवन जेजूके कुर्सार उमखळून आसतना पियोंक दिल्लें. तेंच आमी आयकताव माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 27 वाक्य 34. पूण हे पिवन सोम्यान पियोंक तिरस्कार केलें. सोम्यान पियोंक ना. रक्तांबळ कोडसान वळवळे आनी दूख पिंतरायता. कोडसान वळवळे आनी पिंतरायता. अशें हो बाळक व्हड जावन साबार कश्ट सोंसतलो, पातकाचे पारीपण दितले म्हणून कळयता. मोगचनो हांगासर आमी पळयताव 3 प्रतिक्रिया. बाकलेच्या कमेंटींत ह्यो सोमत्यो आमी पळयताव 3 प्रतिक्रिया. तेगा ज्योतिशांनी जेजूक भेटचें हें घडीत आमकांय जिवितांत एक आत्मीक पयन करूंक अवकाश करून दिता. आमी तेगा ज्योतिशा बरी जेजू सशी वचोंक जाय. ताची सोदनाची पयणारी आमी जावंक जाय. आनी जेजूच्या जनानांत 3 वर्गाचे लोकांची प्रतिक्रिया पळोवंक मेळटा. पयलें जावन जेजूक लगाड काडूंक सोंसो वर्ग. हेरोद कितें करतालो? हेरोद गालिले प्रांतांत तो राजवटकी चलयतलो. जेजूचें ताचे राजवटकेक आनी ते रायपणाक एक विरोधपण जाला म्हणून पिंतरायता. जाला म्हणून ताका कळीत जालें आनी ताच्या राजवटकेक अडखळ म्हणून तो सांगता. आनी त्या पासून कितें करता, 2 वर्सांच्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक तो खमान तो दिता. जिवेशी मारूंक तांकां तो सांगता. जेजूकी लगड काडूंक हेरोद राय प्रमुख याजक आनी लोकां शास्त्री लागीं जेजू खंयसर जल्मला म्हणून तणकी करतलो, खंयसर जल्मला म्हणून कळीत विचारतलो. आनी पोरण्यासल्यान ती बरयल्लें तें प्रावादन तीर करता. जुदिया कुळ्या थावन म्हणजे दावीद रायाचे संतती थावन उपजतलो आनी तो आपले परजेक एक गवळी जातलो म्हणून तो कळीत करता. ह्या स्वर्गाचे शास्त्री फरिजेव मोगाचनो स्वार्थ पसत जेजूक लगाड काडूंक सोदतात. कित्याक म्हळ्यार जेजू ताचे शिकोवणी विरोध उलयतलो म्हणून. आमी अशेंच गी मोगाचनो आमी स्वार्थ पसत जेजूक आमी अपमान करूंक नजो. आमी जेजू विरोध आमी उलोवंक नजो. बगार आमी बरेपण आमी उलोवंक जाय. आनी दुसरो वर्ग जावन आसा जेजू विशीं निर्लक्ष दाखयलो वर्ग. आमी पळयताव शास्त्री आनी तशेंच फारिजेव जेजूच्या येण्या विशीं, मेसियाच्या येण्या विशीं ते प्रावधान करून आसले. 500 वयर मोगाचनो
प्रवादपण आसलें. जेजूच्या जाणाविशीं जाग्याविशीं सूख मनुश्यतेन सांगूंक ते शकले. आमी पळयतावो मेस्सेची बेगीनच जावंक ते मागताले, पूण ते स्वार्थान ते बुडोवन ते गेल्ले. जेजूक पळोवंक तांकां जालें ना. तांकां पळोवंक जालें ना. मोगचेनो आमी स्वार्थान आमी बुडोवंक नजो. बागार जेजू वयर आमी व्हरतो बाबार्थ आमी दवरूंक जाय. त्या पारिजो बरी आमी निर्लक्ष आमी दाखोवंक नजो. आनी तिसरो वर्ग जावन आसा जेजूक आराधन केल्लो आनी खाणीक भेटयलो वर्ग जावन आसा. हे जावन आसले ज्योतिश आनी गवळी. तांणी हेरां बरी वळखूंक वचोंक तांकां आकाशार एक गुर्त लाभतना ताची निर्लक्ष करूंक ना. बगार भोव खालतेपणान मानान ते जेजूक मेळोंक ते वेतात. आमच्या जिवितांत त्या ज्योतिशा बरी आमी देवाच्या आपोवण्याक आमी खाण दिवंक जाय. जेजून दाखयल्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. सादेपणान आमी जिवंक जाय. कशें तेग राय नेकेत्र दोन नेकेत्राच्या उजवाडान जेजू जशें पावले गे, आपणां ते आसली खाणीक तांणी भेटयले गे, त्याच रितीन आमी जेजूच्या उजवाडान चलोवंक जाय. जेजूच्या मेटांनी आमी समकोवंक जाय. जर तर आमी जेजूच्या मेटांनी आमी समकताव तर आमी शेगोनी बरीत जिणी जियोंक आमी शकतावो. जेजूक उक्त्या मनान परगट करूंक आमी शकतावो. तर मोगाळ भाव आनी भयणीनो, जेजूक उक्त्या मनान परगट करूंक, जेजूची सुवार्थ परगट करूंक आनी ताची साक्षी जावन जियोंक जाय ती कृपा आमी मागया. आमेन.